फावो नासतना फुग्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. फावो नासतना फुग्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. ताचे उतर कानार पडलो जाल्यार जिवो कोणून सुरलो. कशाय आमकां जिवी कोच्या आयज देव आमचो उलयतलो. कशाय आमकां जिवी कोच्या आयज देव आमचो उलयतलो. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता ऑस्टीन मेंडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. दुसरें तेसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आंतोनियो फ्रांसिस्को पिंटो ताच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. आमच्या मागण्यान दवरया मारिया आंतोनिया फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. तिचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. 400 वर्सांची आमची समरुमणी करता आसतना आयज बावार्थाची दिवटी पेटयता फोंडवे जेरोन मार्टिन्स आनी फामील, नाकेली जान्वारियो डिकॉस्टा आनी फामील. ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेरेचे मोजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आयज आमी लूड सायबिणीची परब मनयता आनी लूड सायबिणीची परब मनयता आसतना सगळ्या पिडेवंतां पासत आयज खेरीत भशेन आमी मागता हो दीस पिडेवंतां पासत वर्ल्ड डे ऑफ सीक. जाल्यार सगळ्या पिडेवंतांक देवान पेकोवणीची हात लावंक आनीक तांची पिडा आसतना तांकां ती सोंसूंक आनी हे पिडेचेर झूज मांडूंक तांकां फावो तितलें बोड दिवंक. तशेंच जीं कोण तांची सेवा करतात दोतोर नर्सी दुसरे हेल्थ सर्विसीस तांचेर सगळ्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक. आमच्या घरांनी जीं कोण दुयेंत आसात तांची सेवा करतात तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक खेरीत भाशेन हे भेटींत आयज मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देवाची आज्ञा तुमी पाळिनात पूण मनशाच्यो रिती आनी रोविजी तुमी दिसपोटी पाळटात अशें आज जेसू आपल्या शिसांक शिडकायता. देवाची आज्ञा की आमी दर दिसाक देवाचो मोग करचो, पेल्याचो मोग करून ह्या संवसारांत आमी बरे तरेन सगळ्यांक मोग करून पिडेवंत आसलेल्यांक आमी गरजेवंतांक पावचोय. आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमकां सोयीक मेळटा तेन्ना आमी ह्या सोयीक विबाडल्यात. फुडें आमकां बरें करपाचें मन आसलें पूण आमी करूंक ना. हे वेळार आमची चुकीचें बोगसणें देवा लागीं मागुया. आमकां बोगोस म्हूण हे वेळार देवा मुखार खालती सावन आमचे पातकांचें बोगसणें धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी देवा आनी तुमकां आवडलो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटांतल्यान आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच सांगपाक मरे सगळ्या दुतांक आनी भोगतां आनी तुमकां आवडलो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सूर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सगळीच्या राया सोर पदवेदा देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या पेडवे बापासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याय सुता. सोम्या देवा देवाचे शिवे तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कर.
तूं बापाच्या सुयाक बसलाय, आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा उगुणीत काकलुतीच्या देवा, आमचे अस्कोतायेन तुजो आदार आनी आसरो जोडूंक आमी अंतरेकता. पातका कोताबिणी गोरबी सोंबवलेले तुज्या पुताचे मायेचे विणवणीन कोनवाडायेन मानून घे आनी आमकां सोर पिडे शिडेंतली राखून कुडी आत्म्याची भलायकी आनी शाश्वत शांती दी म्हूण आमी विस्वासान तुजे लागीं मागता. आनी आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवत चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इजाइयास प्रवेदेच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरुजाल्या कुशाल जा, तिचो मोग करतल्या सोगल्यां न्हू तिचे पासत संतोश बरी जायात. तिचें दूख करतल्या समेस्तां न्हू तिचे पासत कुशालकायेन मुरगटात. बुजवण दितोली तिची ओड्डीं चिवून तुमी दादोशी जायात आनी तिच्या बोरलोल्या ओड्ड्यांतले पिवून पिवून कुशी जायात. कित्याक सर्वेस्पूर अशें म्हणटा, एके नोदी परी हांव तिका शांती धाडटलों आनी घसघशीत व्हांवतल्या व्हाळा परी राष्ट्रांची मोहिमा. ती आपल्या ओड्ड्यार सोगल्या बाळांक उबारून व्हरतली आनी आपले उंटेन तांकां खेळयतली. आपल्या पुताक बुजवण दितली आवय परी हांव तुमकां बुजवण दितलों आनी जेरुजाल्या वरवीं तुका बुजवण मेळटली. हें पळोवन तुजें काळीज संतोशी जातलें. तुमचीं हाडां तोंडा वरीं फुलतलीं आनी सर्वेस्पराचो बावलो ताच्या सेवकांक राखता म्हूण गमून येतलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक सगळीं म्हणया. तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. प्रितुम वेल्या सोर ओस्त्र्यां वयर बोव व्हडत्या देवान तुका दुवे सोदोय केली. जाणें स्वर्ग आनी संवसार रचला त्या सर्वेस्परा देवाचें नांव व्हड जावं. जबाब. तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. तुवें जो विस्वास दाखयलोय तो मनशाच्या मनांतलो सरचो ना, पूण देवाचे पदवेचो सदांकाळ तांकां उगडास हाडटलो. जबाब. तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हड व्हडवीक. देव तुका सदांकाळ मान मेळ्ळो सो करूं. सदां तुजेर आशिर्वाद घालूं. कित्याक जेन्ना आमचें राष्ट्र हीन हलकें जाल्लें तेन्ना तुज्याच जिवाची तुवें पर्वा केली ना. जबाब. तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. उद्गार. Soy सर्वेस्पराक soy, soy सर्वेस्पराक soy, soy, soy सर्वेस्पराक soy, soy सर्वेस्पराक soy, soy. बागिवोंत आंकवार मरे तूं सदैव तूं बोव मानेस्त. कित्याक जेजू आमचो देव प्रमाणीकपणाचो सुर्या तुजे तान उदेवून आयलो.
Sui solves porax soi, sui solves porax soi, sui solves porax soi, sui solves porax soi. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्क पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. फारिसेव आनी थोडे धर्मशास्त्री जेरुसलेमाक तान येवन जेजू सोशें एकवटले आनी ताच्या शिसांतले थोडे मेळ्या हातांनी म्हणचे हात धुनासतना जेवतात तें तांणी पळयलें. फारिसेवान सगळे जुदेव पुर्विल्यांचे चाली प्रमाणे बोगोर हात धुल्या शिवाय जेवणात आनी तिट्यार तावन येतूच नाल्या धुल्या शिवाय जेवंक खावंक बसनात. आनी सवार हे चाली सांबाळूंक तांकां दिल्ल्यो आसात. पोत्रां, कोडशे आनी कांशाची आयदनां धुवप हांचे विशीं. म्हणटूच फारिसेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताचे लागीं विचारलें, जाणट्यांनी करून दवरलेले चाली प्रमाणे तुजे शीस कित्याक चलोनात आनी मेड्या हातांनी कित्याक जेवतात खातात. पूण ताणें परतीपाडून तांकां सांगलें, इजायसान तुमां दोंग्यां विशीं आदींच सांगून दवरलां तें सारकें तर बरोवन आसा. ही पोरसां ओंटांनी म्हाका वाकाणटा, पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशी शिकूं ती म्हजी पोलकी पुजा करता. देवाची आज्ञा सांडून मनशाच्यो चाली तुमी पाळटात आनी तांकां म्हणलें, तुमची चाल सांबाळचे खातीर तुमी देवाची आज्ञा सामकीच कुशीन काडून उडयतात. तर मोजेसान सांगलां, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी आनी बापायक वो आवयक शिरापता तो मरून वचूं. पूण तुमी सांगतात, कोणूय बापायक वो आवयक अशें म्हणत जाल्यार म्हजे कडल्यान कितेंय तुका उपकारतें तें कोरबान म्हणजे देवाक भेटयलोलें जालें. आपल्या बापाय वो आवय पासत ताच्यान कांयच करूंक जायना. ह्या वरवीं तुमचे मदें पाळून आयलोले तुमचेच चालीक लागून देवाचें उतर तुमी निर्फोड करतात आनी असल्यो जायत्यो हेर वस्तू तुमी करतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणो, आज आमी सुरवातेक सांगला ते भाशेन आख्ख्या संवसाराक विश्वभर आमी लूट सायबिणीची परब समोरमताव आनी बागेवन बेर्नादेताक सायबीण दिसती पडली तेन्ना तिणें खिरीत भाशेन बेर्नादेताक परगोट केलें. हांव ती इमाकुलाद, हांव ती निश्कोडोंक जल्मलोली ओस्तोरी म्हणजे इमाकुलाद कोसिसांव सायबीण. आनी भाऊ भयण, अशें सांगता आसतना बेर्नादेत सुरवातेक तें समजूंक भाऊ भयणो तिका अवघड जालें. आपल्या नेणारपणान जेन्ना लुड्स गांवांत आपल्याक सायबीण दिसती पडली तेन्ना तिणें वचून दुसऱ्यांक सांगलें. दुसरीं घुसपोलीं. एका दिसाक सायबीण तिका दिसती पडली आनी सायबीण मायन मागलें, जूंय तूं दिमी घालून आसाय थंयसर खोंड आनी तुका उदक मेळटलें. तिणें मनशां काडून थंयसर खोंडलें पूण कांय मेळ्ळें ना. सवकास त्याच जाग्यार जोरी फुटल्यो. आयज आमी जाणा भाव भयणो, लुड्स गांवांत तर आमी वसत एक शार कशें जाल्लें आसा आनी थंय एक ग्रोटो बांदून थंयसर भाव भयणो जायतीं पिडेवंतांक देंवयतात आनी जायतीं पिडेवंतां बोरीं जातात. कित्याक जाय? जिविताची जोर सोम्यातान येता. सायबीण मायन सांगलां ते भाशेन म्हज्या पुताचेर तुमी विस्वास दवरीत जाल्यार तो तुमकां केन्नाच सांडचो ना. आनी हेंच सायबीण माय ह्या लुड्स गांवांत बेर्नादेता उद्देशी करून दाखयता. आयच्या दिसाक आमी शुभ वर्तमानान कांय बरीं आयकता. जेजू फारिसेवांक आनी धर्मशास्त्रांक शिडकायता आनी म्हणटा, देवाची आज्ञा सांडून मनशांच्यो चाली तुमी पाळटात. देव गुडीक जायते फावटी बऱ्यो वस्तू आमचे सगळें आवडटा.
देव घडीक आमच्या व्हडपणाक रावना, देव घडीक आमचे वाखाणीचेर दवरलेलो ना, तरी आसतना मनशाचो देव मोग करता. इतलो मोग करता की आपल्या लागीं आसा तें सगळें मनशा खातीर तो भेटयता. आपलो एकलोच पूत पयले सुवातेर मनशाच्या सोडवणे खातीर तो धाडटा आनी हेच सोडवणे पासत तोच पूत आपले सगळो जीव मनशा खातीर जीव दिवन आपूण किरीत भाशेन कुर्सार मरून आमची सोडवण करता तेन्ना देवाचो प्रेमीत मोग कितलो आमचे सभेन तो दाखोवन करता. हाचे दिसाक लूट सायबिणीचे आमी परब करतना आमच्या दर एका गांवांत दर एका घरांत पिडेंत आसलेल्या आमच्या भावा भयणांचो उगडास करुया. कित्याक आमी जेन्ना ह्या संवसारांत जियेता तेन्ना जिवीत आमकां देवाचें देणें, पूण जायते फावटी ह्या जिवितांत कोश्ट आडकोड्यो त्रास अडचण्यो आमकां पडटात आनी घरांत आमची पिडेस्त भावा भयणां आसतात. असले वेळार तांचो परामोस करूंक, तांकां पळोवंक, तांकां इलाज दिवंक जायते फावटी घडीक आमी हांकडेतांव, आमी घडीक गुणगुणटाव, आमी घडीक बेसारमाय करतांव. हाचे दिसाक तांचो उगडास आमी करतना जी कोण तांचे खातीर वावुरतात, दोतोर, नर्सी, हेल्थ कॅअर वर्कर्स, घरांत आसलेली आमची भावा भयणां, आमची आवय बापूय जावं हेर दुसरी जांकां आमी दवरल्यान तांकां आमी किरीत भाशेन देवाक दिनवासून तांणी ह्या पिडेवंताचो परामोस करता देखून देवाक आर्गां दिवया आनी तांचेय खातीर मागुया. किरीत भाशेन पिडेवंतांचो आमी उगडास करतना तांकां किरीत भाशेन पिडेंतली निवार म्हूण आमी मागुया. आपली पिडा बरे तरेन तांणी मानून घेवंक, आपली पिडेंत आसा तेन्ना तीच पिडा देवान आपल्याक एक सोज्या कशी न्हय पूण आपल्या जिविताचे नवसोने खातीर पाठयल्या म्हूण समजून तांणी बरे तरेन ही पिडा मानून घेवन देवाक दिसपटीन दिनवासूंक आनी तांकां अदीक आनी अदीक इलाज मेळोवंक मागुया. तशेंच मागुया जी कोण आपले पिडेक लागून देवाचेर गुणगुणटात, देवाचेर आड वेतात, देवाक विसोत्तात, देवाक नाकारतात, देव सगल्यांचो मोग करता. मनशांच्यो चाली आमी जायते फावटी पाळटा आसतना घडीक ह्या आनी त्या दोतोरांशी आमी वेताव, ह्या आनी त्या आडगां करून मनशांशी आमी वेताव. जायते फावटी घडीक दुसरे आचार आमी पाळटाव. असल्या मनशांचो आमी उगडास करुया आनी त्याच देवाचेर तांणी खोल बोरवोसो आनी बावार्थ दवरचो म्हूण तांचे खातीर मागुया. आमच्या झुजांत आनी झुजा मोडार आसलेल्या आमच्या सगळ्या सैनिकांचो जायते फावटी झुजारी कशे जियेता आसतना अडचण्यांक सांपडून जखमी जावन ते हॉस्पिटलांत आसात, तांचोय आमी उगडास करुया आनी देवान सगल्यांक भोव करून पिडेवंतांचो इलाज करूंक, तांकां बरी भलायकी दिवंक, तांकां सांबाळूंक आनी परतून आपल्या जिवितांत जांकां इलाज मेळटा तांणी देवाक परतून मानून घेवंक, जे कोण देवाचेर खोलपोल्यात तांणी देवा सोशी परतून येवंक, जे कोण देवाचेर कोंती बरीत आसात ताणें आपले पातो कोडकून घेवन परतून देवा सोशी हाडूंक आनी अदीक आमी ही भावार्थी ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमचो भावार्थ आमी खोल तेच सायबीण मायेचेर दवरतना ती आमकां होच सोडवणदार फावो करता आनी आमची सोडवण करूंक दिसपटी वावुरता म्हूण देवाक दिनवासून ह्या मिसाचे भेटेन आर्गांच्या मनान आमकांय कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C43 पेज नंबर 46 C43.
मोशा बाबीने मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदा देवबापाक मानता तसले जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र विचारवाक सर्वेस्वर मानून घेवंक. कोनवाड्या बाप्पा लूड सायबिणीची देवा मातेची उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दोळ्यार दिसकाल आनी आमचे सुर्गीच्या आवयचे मजतीन आमच्या दिसाच्या जिवितान आमी तुका मानव शिकोर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक वाटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापूत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्योन तांकवार मायेचो भुक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासणेचें गीत गावन तुजी खोनवाडाय आमी वाखाणटा. शेकांशेक प्रितमेचेर कितली व्हरती तुजी विस्मिता. सोर काडे मनशाताय कितली अप्रिमीत तुजी दोळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकृतीन तुवें नदर घाली. असो सुरवंडार मनशाकुडाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशीन देवदूतांचो दोलबा संतोशान तुका वाखाणटा. स्वर्गार तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गीन तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नाम येता तांकां सय. उत्सर्गीन तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया. तुझ्या कुसाणी पोनोची बोटपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सयतले आमां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलिप नेरी आनी सिमांव आमच्या बिस्म साहेबाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमां समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. सगळ्या पिडेवंतांचो आमी ह्या वेळार उगडास करुया. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मतान सर काडी तुका मानवल्यान सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावर त्या जेजू वरवीं
त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. आमच्या सरोंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा ससुच्या जें नांव पवित्र जावं, जें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरास आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तांणी पडूं नाका पूण वायटान ते सर्वेस्परा सर वायटान ते आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतें सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनांच्या सासनांक. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांमुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जे कुशे परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळ्यां आसूं. माय मगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मिक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. जेवण जालो आमचे आत्मीक भुकेक पावलो. ये जेजू बेगीन तूं ये. आत्मा तुका येवंक रावता. ये जेजू बेगीन तूं ये.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्यवंत आंकवार देवाचे मातीच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाचे गोठायेन आमचे माये वरी तुजी कुशी पाडून स्वर्गात तुजी सासणाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बाबडनो फाल्यां बुधवार म्हणटूच फाल्यां पवित्र ओर आसतलें सांजेच्या 6:30 वरांचेर किरीत भाशेन पिडेवंतां खातीर आमी फाल्यांच्या दिसा मागता तुमचे लागीं तुमच्या घरांत पिडेंत आसात, जीं कोण चलूंक जातात, जांकां सोयीग आसा चलपाचो व तुमच्यान तांकां घेवन येवंक जाता जाल्यार सांतिस्मा मुखार घेवन येवचें. जायते फावटी आमी मिलाग्र करूंक शकना, पूण जेजू जावन आसा व्हडलो आमचो सरवंडार, जाचे उद्देशी आमी जायतें बरेंपण अणभवता. घुडेक तांकां जायती पेकोडी मेळटली. लागून विनवती करता, तुमी तांकां घेवन येवचें जाता जाल्यार आनी आमी हें पवित्र ओर तांचे खातीर किरीत भाशेन फाल्यांच्या दिसाक 6:30 वरांचेर सांजेच्या भेटयतल्यो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वरखार. सगळीं बरोबर. सर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या बाबा सवे तुवें आमकां फावो केल्लो बावाट आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उजो तुज्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरवंसो जागो. शुभ वर्तमानाची बियां तोखण आसतना ओपूंक तुजी कृपा आमकां नवसरूं. नव्या सर्गा आनी नवे प्रितुमेच्या बऱ्या बरवंशान रावतना ही बियां मनशा कुडाक तशेंच आखीर रोचणीक भितरल्यान तान बदलूं. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपय जावन सासणाक तुजी महिमा पोचडूं. उत्सवाची कृपा आमा बरवंशाच्या यात्रेकारां सवे सुर्गीचे तेवे जोडची आशा नव्यान जागो. हीच कृपा सगळ्या संवसारात सरवंडाराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणी सदां सर्वदा. आमेन. गायन घेऊया. T43 पेज नंबर 222. T43. Lord, we sigh pity, tu amchi rani, visora kage, Maria kamchi magni, urpaviyamka, Soici